मोगाळ भयणी भावांनो, आमी जाणो की कोरोना व्हायरस रोगाक लागून आख्खो संवसार उचांबोळ जाल्लो आसा. कितलोच लोक मरून गेला आनी ओजारांनी पिडेंत आसात. असली परिस्थिती म्हाका दिसता आमच्या जगान आदीं केन्नाच उप्रासूंक ना. देखून तुमचो गोवळी कसो तुमकां थोड्यो गरजेच्यो वस्तू सांगूंकशें दिसता. पयले सुवातेर आमचो जबाब जावंक जाय देवा सरशीं वचूंक, कित्याक तोच सगळ्या जिविताचो उरोंब आनी रोसणार. ताणेंच आमकां हें जिविताचें देणें दिलां. जिवीत एक भोव मोलादीक पूण तेच बरोबर मातये सारकें असोक्त देणें. आमचे वतीन बरे सेवक कशे हें जिविताचें देणें राखूंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. हें मनान धरून तशेंच सर्वांचें बरेपण आमच्या दोळ्यां मुखार धरून हांवें मार्चाचे 19वेर एक सर्कुलार जाहीर करून थोड्यो आज्ञा दिल्ल्यो. ही परिस्थिती बदलो पर्यान सगळ्या भावार्थ्यांनी ह्या सर्कुलार चिटीन आसात तितलेंय पाळचें म्हूण हांव मागतां. आमकां लौकिकांक ह्या दिसांनी अदीक करून आयतारा दिसा मिसान वांटो घेवंक मेळचें ना म्हणून एक भोव दुखीची गजाल. पूण जाणार सांगतात त्या प्रमाणे हो रोग पसरो ना जावंक ह्या वेळार असले उपाय आमकां घेवंकूच जाय. हांव नव्यान सांगतां, ह्या वेळार असले उपाय आमकां घेवंकूच पडटा. जें कितें ह्या दिसांनी आमी करूंक जाय वो वाटावंक जाय तें थोड्या उतरांनी हांव तुमचे मुखार आतां दवरतां. आमकां कातोलकांक आयतारा दिसा मिसाक वचपाचो कायदो आसा. हे परिस्थितीक लागून हांव आमच्या आर्किदियोसेसीन आसलोल्या भावार्थ्यांक ह्या कायद्या मेकळीं करतां. आय एम डिस्पेन्सिंग Catholics from the obligation of attending Mass on Sundays. पूण देवाच्या मांदमेंता प्रमाणे आयताराचो दीस पवित्रतायेन सांबाळचो कायदो उरता. देखून हांव तुमचे लागीं मागतां, आयतारा दिसा आपआपल्या घरांनी रावून घरची पवित्र सभा कशी मागण्यांन वेळ सारात. तुमच्यांनी वरांचो सेवाधर्म करूं येता. ओ पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करूं येता. वो सायबिणीचो तेर्स, खुर्साची वाट ओ दुसरी नोवेनां प्रार्थना करूं येता. हे परी मागणे आनी पिराशीत करून दोनयांचो दीस दोनयांक आमी दिवंक पावतले. दुसऱ्यांचें बरेपण चिंतून मिसाक वचनासतना रावूंक हांव तुमकां उलो मारतां. सगळीं नोवेनां, रेतीर, दुसरे धर्मीक समारंभ आनी पुरसांवां जातून लोक वांटो घेता तीं करचीं न्हय म्हूण हांव फर्मायतां. तेच भाशेन ल्हान क्रिस्ती समुदायांच्यो आनी दुसऱ्यो फिरगोजेन जातल्यो जमाती करूंक आमी आडवाल्ला. अशें आसुनूय याज्ञीक लोक नासतनाय बी आपले मीस भेटयतले आनी आपले पोरजेच्या इंतेसांवा पासत मागतले. ही मिसां लोक संपर्क यंत्रां वापरून पोरजेक पावूंक उपाय घेवं येता. लोकांक फावो ती कळोवणी केल्या उपरांत इगोर्जो ओ कोपेलां थोडो वेळ पूण उक्तीं दवरची म्हूण हांवें आमच्या पादविगारां आनी कोपेलांवां लागीं मागलां. हे परी भावार्थ्यांक थंय एकवडी इंडिव्हिज्युअली वचून थोडो वेळ मागणें करूंक संदी मेळटली. पूण हांगाय बी व्हायरस दुसऱ्यांशी व्हरोना जावंक लोकांनी भलायके वाटेन फर्मायलेले उपाय घेवंक गरज. जाणाऱ्यांच्या सांगण्या प्रमाणे जीं जाणटीं आसात वो जांकां कसलें कसलें दुयेंस आसा वो जांकां थंडी जाल्या वो जोर येता वो जीं गोंयां वो इंडिये भायर थावन ह्या 2 सुमानां फाटीं पावून सोल्ल्यान तांणी सद्याक इगोर्जेंत भितर सरचें न्हय. हे उपाय आमी घेवंक जाय, कित्याक भलायके विज्ञाना प्रमाणे असल्या लोकांक
कोरोना व्हायरस दुयेंस जावपाची व्हड शक्यताय आसा. सोंदनाच्या साक्रामेंता ओ कुमसारा विशीं एक उतर सांगूंक सोदता. हो संस्कार आमकां भोव गरजेचो म्हूण आमी जाणो. कुमसार जावंक कोण सोदता जाल्यार आमच्यांनी ताका ना म्हणूंक जायना. केन्ना कुमसार जावंक सोदता तें आपल्या यादनिकां वांगडा जोण एकल्यान थारावचें. पूण कुमसारां समोरोमोंग कुमसुदोर कन्फेशनल वापरची न्हय. कुमसारां उक्त्या आनी वारें येत्या वेत्या तसल्या कुडान समोरोमची. मुणयाऱ्या आनी बावडत्या मोदें एक मेत्र तरी आसूंक जाय. यादनिकांनी पिडेस्तांची मागणी दिवंक ओ पवित्र कोमुन्यांव घेवन वेतात तेन्ना असले सुरक्षे उपाय घेवचे. भयणी भावांनो, असले परिस्थितीन जेन्ना आमी सोशल डिस्टन्स ओ एकामेका कडची कुशीन मातशीं पयस रावता लेगून जाल्यार आमचे भावार्थाचे आनी ओत्मीक एकचाराचे संबंद आमी घट करूंक फावो. कुडीन पयस आसूं येता, पूण काळजा मनान ओतम्यान मागण्यांन एकामेकाक लागीं रावुया. ही संदी घेवन आमच्या गोराब्यांनी मोलादीक वेळ सारुया. जोण एकल्याचें व्हडतेपण अणभवुया. बरोबर एक घरची पवित्र सभा कशी वांटणी करूंक आनी मागणें करूंक शिकुया. हे परी आमचीं कुटुंबीक नातीं घट करुया. आमचे कडेन आसात ते उपाय घेवन फोन, वॉट्सॅप, ईमेल आदी आमच्या शेजाऱ्यांची खबर मात घेवया. हे परी आमी एकामेका सोबें बोरवांसो आनी काळजीदारपण पसरावंक जातलें. हे बाबतीन ह्या दिसांनी भावार्थ्यांक आदार करपाक थोडे उपाय दिवंक आमी थोड्या आमच्या धर्मप्रांतीक खात्यां लागीं मागलां. आमच्या काकळूतवंत सर्गींच्या बापाक मोगान उलो मारुया. सायबीण माय आमची आवय आमचे पासत विनंती करीत आसा. आमचो गोंयचो सायब, जाचे विणवणेन आमचें गोंय 4.5 पर्यान सुरक्षीत उरलां आनी आमच्या दियोसेसीचो पात्रोन भाग्योन जुझेवाज, जाका लोक वॉशाच्या काळार उलो मारीत आयला, हांचो आलाशिरो दुबाविरेत आमकां आसाच म्हूण आमी जाणो. हे काळोखी दीस बापाचो अप्रमीत मोग अणभवूंक आमकां संदी जावं. जेजूच्या कश्टा मरणान वांटो घेवन पवित्र आत्मो सुचयता ते भाशेन आमची नवसरणी करूंक वावरुया. देवान तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो.
Check this. Check this out. ह्याची मिसाची बॅग सोपून गेल्ल्या सेबेस्टियान कॉस्टा हाचे पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच सगळी आमची मागणी ह्या परिस्थितीन जी आमी आसा देवाची काकलूत मागून ही मिसाची बॅट भेटयता आसतना नवो बरवसो आमच्या मनान दवरून कुशालकायेन ही बॅट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमची नदर ह्या नव्या स्वर्गाचे नवे प्रितुमीचेर आसा. कित्याक ज्या संवसारांत आमी जियेता जे प्रितुमीचेर आमी जियेता ती प्रितूम आमी बोश्टायल्या, ती प्रितूम आमी पिड्ड्यार केल्या. आनी देवाची काकलूत मागून आमकां हें नवेपण दी म्हूण देवाच्या उतरांतल्यान आयज आमकां हो संदेश. तर आमची नदर हे नवे प्रितुमीचेर नव्या स्वर्गाचेर दवरता आसतना आमकां देवाचीच कृपा, देवाची बुजवण जशें जेसून म्हणलां वच तुजो पूत जिवो आसा असलीच बुजवण आमकांय जण एकल्याक फावो जावंक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, उतरां वर्त्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक सैमा वर्त्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समेया. एकदां सामारीन 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिलियांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसाल्यांत परबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक पावट गालिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफारनावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडींत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गालिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मानच्याक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिलियांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्ता. आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. आयचो जबाब स्तोत्र. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी
जे परिस्थितीन आमी आसा आमी हेच मागता आमकां निवार आमची काकूट कर आमकां हे पिडेंतली बरी कर ही पिडा आमकां लागूंक दिनाका क्रिस्ती बरवसो आयज जे कितें आमी पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां तें आमचे मुखार मांडटा आनी ह्या बरवशान आमचो विस्वास खोल देवाचेर की कितलेंय वायट येवं संवसारान कितलेंय पिड्ड्यार जावं जरी तर आमचो विस्वास देवाचेर आसा आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक तयार आसा जाल्यार आमकां कांयच जावचें ना आमकां नवी प्रितूम नवो स्वर्ग भोगूंक मेळटलोच आनी हो नवो प्रितूम आनी नवो स्वर्ग आमकां भोगूंक मेळूंक जशें आयच्या उद्गारान आमी म्हणलां बरें सोदात वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसतलो देव जरी तर आमचे सोवें ना जाल्यार आमच्यान कांयच जायना देव जरी तर आमचे सोवें ना जाल्यार आमकां बरेंपण मेळूंक शकना पेकोवणी मेळूंक शकना पूण जरी तर देव आमचे बराबर आसा जसो हो अधिकारी जेजूशी आयलो जाणा जावन की म्हजो पूत जो बरो ना मरणाचे तोणीर आसा फकत देवा मुखार हांव वचत जाल्यार जेजू मुखार हांव वचत जाल्यार तो बरो जातलो आनी जेजूच्या उतराचेर तो पातयेलो वच तूं तुजो पूत जिवो आसा ह्या उतराचेर पातयेवन आनीक मुखार कांयच उलयनासतना तो परतो गेलो आनी ह्या विस्वासाक फोड मेळ्ळो तर जेजू आमचेय बराबर आसा ह्या दिसांनी मारेकार दीस भिरांत जायती आसा जायते जाणांक इन्फेक्शन जालां जायतीं जाणां मरून गेल्यात आनी हाचे मुखारूय जायते जाणांक ही जावपाची शक्यताय आसा आमकांच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक ह्या पिडेंतली राख म्हूण आमी देवा लागीं ह्या दिसांनी मागत आसा भावार्थान घट्ट रावया भावार्थान आमचो विस्वास दवरुया आनी होच बरवसो जो आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्यान आमचे मुखार मांडला हो बरवसो घट्ट धरुया आनी ह्याच बरवशान जिवन जेजूक आमचे भितर घेवन आमच्या उतरांतल्यान कुरण्यांतल्यान ह्या दिसांनी भोव करून जेन्ना आमच्या घराब्यांत आमी आसा भायर सरूंक जायना आमच्याच घराब्यान हे संबंद नव्यान घडून हाडुया आमच्या घराब्यांतलें वायट जें आसा तें सोडून दिवया एकामेका सोवें बरें सोदुया एकामेकाक बरें दिवया आनी तेन्नाच आमकां ही पेकोवणी फावो जातली तरीच पेकोवणी आमकां जण एकल्याक घेवंक ही आमची भेटोवणी आमी बापाक उबारुया म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा
आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फोड मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओथीर पावलां सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक काल्सींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो विश्वास परमेश्वराचेर आसा आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलो तो आमकां निवारता हो आमचो क्रिस्ती भरवासो तर आमचें जिवीत बदलून वायट तें सोडूंक बरें तें सोदून आमच्या जिवितान पाडूंक आनी देवाच्या उतराक आमी खालती रावंक कृपा मागुया बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राज्योटी आनी पदवी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुतखोर देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुतखोर देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ह्या भितर येवचें म्हाका पावना तुजी एका तुका म्हाका भलायकी मेळची पवित्र कुमन्या आमी शेवता आसतना सगल्यांक आयज घडये सोयेग मेळ्ळो ना हो कुमन्या घेवंक पूण तुमच्या स्क्रिनीचेर जे स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर आत्मीक कुमन्यावाचे मागणे जे आसा ते ह्या वेळार आमी सगल्यांनी करचे आनी हो पवित्र कुमन्याव आमी आसा थंय थावन जेजूक आमच्या काळजान आमी येवकार दिवया Su pies
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनीक एक पावटी उगडास करता. सरकारान 3 दीस जनता कर्फ्यू एक्सटेंड केल्लो आसा. म्हणटच ह्या दिसांनी आमी कोण इगर्जेन मिसाक येवची ना. पूण मीस आमकां सदांच सकाळी 7 वाजता डेली मास लायव्ह स्ट्रिमींग मेळटलें. तातूंत आमी सगळ्या भावार्थान आसा थंय रावन एक घोराबो कसो, एक फामील कशी भाग घेवया, मागण्यांत वांटो घेवया. तशेंच आयच्या दिसा खेरीत तेर्स धाडलेलो आसा तो सगळ्यांनी करचो. आनीक ह्या तेर्सान आमी एक घोराबो कसो वांटो घेवया. आयज सांजे 7 वाजता आमचे फिरगोजेन आमी पवित्र संस्काराक बुजवण करतले. आनी खेरीत भाशेन जे बिझनेसमॅन आसात, जे कामदार आसात, जॉब्स जायत्यांचे वचत आसात ह्या दिसांनी, तांचे पासत आनी तांचो फुडार देवाच्या हातान खेरीत भाशेन घालतले. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं हे कोरोना व्हायरस पिडेच्या आड मागणें करुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Doyar karsan vi solu